नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज फ्रांसात एपियन हांगा आयोजीत केल्ल्या G7 शिखर बसकेंत वांटेकार जाता. प्रधानमंत्र्यांची हे बसकेंत वांटो घेवपाची ही सेगीत 7वी फावट आसा. संवाद स्तरांतली संकल्पना, नवी भागीदारी निर्माण करप आनी आंतरराष्ट्रीय एकजूट तिगोवन दवरप अशी आसा. संवसारांतले दिग्गज फुडारी ह्या म्हत्वाच्या बसकेंत वांटेकार जातले. मजगतीं ह्या शिखर बसकेंत निमतान वेगवेगळ्या राष्ट्रमुखेल्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां काल स्लोवाकियाचे सर्वोच्च नागरी सन्मान दिवन तांचो भोवमान जालो. स्लोवाकियाचे राष्ट्रपती पीटर पेलग्रिनी हांणी एका खासा सुवाळ्यात प्रधानमंत्री मोदी हांकां हो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयलो. हो पुरस्कार आपूण भारतांतल्या 140 कोटी जनतेक अर्पण करता अश्यो भावना प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायल्यो. स्लोवाकियांतलो द ऑर्डर ऑफ द वायड डबल कोर्स फर्स्ट क्लास ह्या पुरस्कारान प्रधानमंत्र्यांचो भोवमान जालो. देशाक पवन उर्जा मळाचेर संवसारीक महासत्ता करपाचे दिकेन केंद्र सरकारान इतिहासीक पावल उखल्ला अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या ग्लोबल विंड डे टर्बायन पुरवण साखळी वेवस्थापन पोर्टल देशाक समर्पीत हे कार्यावळीत ते उलयताले. भारतान 2020 वर्सा मेरेन 100 मेगावॅट परस चड 2030 वर्सा मेरेन 155 गिगावॅट पवन उर्जा निर्मितीची मोख दवरल्या अशें तांणी सांगलें. संवसारीक पवन उर्जा दिसा निमतान केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयान हे परिशदेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक तशेंच राज्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हेवूय हजर आशिल्ले. जो हम 100 गीगावाट का टारगेट हम 2036 तक रखा है ना, 2036 अगर अब 75-80 गीगावाट अगर हम 3 वर्ष में ये रीपावरिंग के द्वारा कर सकते हैं एंड कॉस्ट एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स वी कैन अचीव इट, then to an extent stability problem, grid stability problem that can be resolved, and the cost also together, solar plus wind. Of course we need to add battery. Majority of the ये जो 24/7 आरटीसी वगैरह का है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. While I was not leading the sector back then, I understand during the last decade our focus was on building the capacity, and rightly so. This focus allowed India to achieve its highest ever annual wind capacity addition, 6 gigawatt in 25-26. This increase is nearly 46% higher than the previous year. भारतान पवन आनी सौर उर्जा शाश्वत उदरगतीचे मुखेल घटक आशिल्ल्यान प्रभावी धोरणां, दर्जेदार मुळाव्यो सुविधा आनी घटमूट अंमलबजावणी म्हत्वाची आसा. भारतान ते खातीर म्हत्वाकांक्षी उद्दिश्टां निश्चित केल्यात अशें ह्या वेळार उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केल्ल्या उलोवपांत सांगलें. Guided by the goal of achieving 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity by 2030 and net zero by 2070, India today stands among the world's leading clean energy nation. Our progress has been remarkable. More than half of India's installed electricity capacity now comes from non-fossil sources. पणजे कदंब बस स्थानकाचेर राज्य सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत प्रवासाच्या प्रदर्शनाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली. प्रदर्शनात मांडिल्ल्या चित्रकृतीची तांणी पळोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी फुडारपणा खाला फाटल्या 12 वर्सांत भारतान केल्ल्या उदरगतीचो आनी राष्ट्र निर्मितीच्या वाटचालीचो नियाळ हे प्रदर्शनात मांडला. फाटल्या 12 वर्सांत देशात अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आनी भविष्याभिमुख करपा खातीर ह्या येवजणेची म्हायती ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावतली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलो.
12 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही स्त्री शक्ती, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आम्ही डेव्हलपमेंट करीत आसा. आणि हे सगळे करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूप गरजेचें आसा. आणि म्हणूनच अशा पद्धतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतलें, पणजे बस स्टँड आसतलें, मडगांव बस स्टँड आसतलें आणि कुडचड्या बस स्टँड आसतलें. ह्या बस स्टँड केंद्रातल्या मोदी सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या कार्यावळी सुरू आसात. ताचो एक वांटो म्हणून म्हापसा कदंब बस स्थानकाचेर फाटल्या 12 वर्सांच्या उदरगतीचो नियाळ घेवपी एक प्रदर्शन आयोजीत केलां. उक्तावण कार्यावळीक विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या प्रदर्शनाविशीं अदीक म्हायती दिली. जेन्ना आमी भायल्या देशांत वतात, परदेशांत वतात, आमचो इंडिया पासपोर्ट जो आज व्हॅल्यू जाला तो पयलीं केन्नाच नाशिल्लो. आज आमकां भारत देश नागरीक जे लोकांक जे तरेन बाकीचे पळयतात तेन्ना वेगळे तरेन पळोवंक लागिल्ले आसा. जेन्ना रशियेचो वॉर जालो जाल्यार इंडियाच्या फ्लॅगाच्या निमित्यान आमी सगळे इंडियन भायर सरलेच, पूण जे देश नाल्यार आमचे सगळे फाटल्यान आसतात, आमचे वॉट यू कॉल देम एनिमी कंट्रीज, तांणी सुद्दां आमचो फ्लॅग घेवन भायर सरपाक केले की तांची ताक नाशिल्ली स्वताचो फ्लॅग घेवन भायर सरपाक. आमकां अभिमान आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर, कित्याक ज्या स्थिरार आमकां हाडून दवरिल्ले आसा ते वेगळे वेगळे एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान पळयले, ते एग्रीकल्चर सेक्टर आसूं, IT सेक्टर आसूं, फिशरीज सेक्टर आसूं, टुरिझम सेक्टर आसूं, सगळ्या हातून आमी प्रगती करीत आसात. आनी हातया नागा साधूचो बेस करून लोकांचो विश्वास संपादन करप आनी भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम घेवन फरार जाल्ल्या तिका दुबाविंताक मोपा विमानतळ पुलिसांनी महाराष्ट्रांतल्या धुळे जिल्ह्यात वचून ताब्यात घेतल्या. 8 जुनाक तोडशेच्या सूर्यकांत वीर हाची कांय अज्ञातांनी फटवणूक केल्ल्याची कागाळ पुलिसां कडेन पावतकच एक पंगड तांच्या फाटीं वचून तिगांक ताब्यात घेतल्या. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हे विशीं म्हायती दिली. बरो तेणें उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीन ताजें एक फिंगर रिंग आशिल्लें गोल्ड आनीक गळ्यान चेन आशिल्ली गोल्डन, ते ताणें दोनी एक पळयले आनीक एक एक करून ताणें दोनी घेतले ते. आनी म्हणून तुजे कडेन बॉसान कितले पयशे आहा दी म्हणून लागता. तेणें काडून सगळे 2600 बॉसान तरी कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दिता मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें, फाल्यां तुजें कल्याण जातलें, देव तुका पावतलो, हे करून ताका परत ताका ताणें हें केलो आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो. आनी ताका ते टायमार कांयच करूना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा दोन ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले ताका आनीक हे कितें करून, तरी बरें ताका कांय अशें मारूंक ना. बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताजे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले. सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले आनी जितके आमकां यंत्रणा आसा आमचे कडेन एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितूंतले 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. तितून मेन एक्यूज आसा वो आमचो नागा साधू, तो नारुनाथ सन ऑफ प्रसन्नाथ मदारी, वो 39 years old आनी गांधीनगर गुजरातचो हो मनीस. कफ सिरपाचो गैरवापर टाळपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान नवी अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या मुखार डॉक्टराच्या चिटये भिना खंयच्याय वखद विक्रेत्याक कफ सिरपाची विक्री करपाक मेळची ना अशे तरेचो घडणुको दिश्टी पडल्यार तांची आड कारवाय करपाची शिटकावणी केंद्र सरकारान केल्या. वखदां नेम 1945च्या कायद्या खाला ही सुदारणा केल्ल्याचे सरकारी सुचोवणीत स्पश्ट केला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनाच्यो नव्यो तशेंच पोरण्यो कार्यावळींचो तुमी आस्वाद घेवपाक शकता. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.